स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्योजात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। जय जय रघुवीर समर्थ। सर्वांगल श्रोत्यांगल्या भितर आशिल्या मनांत आशिल्या जगद्गुरुक जगदीश्वराक जगदीश मूर्तीक हांव अभिवादन करता आनी आयच्या कार्यक्रमाक आमी सुरू करूया। आतां पयलें हे मनाश्लोक सांगी पयलीं की हे मनाश्लोक सुद्दां अशी अरेंज केल्ले आसत की आमगेले खंयचें हो यत्न समास ताका समजायशी आसता। आज ही 189 समास आसा। पहिले समास 188 वाला आशिल्लो। मुद्दाम हांव पयले लिंक लागता म्हणून घेता। देहे भान हे ज्ञान शस्त्रे कुडावे विदेहीपणे भक्ती मार्गेची जावे विरक्ती बळे निंद्य सर्वै त्यजावे परिसंग सोडून सुखे रहावे। जय जय रघुवीर समर्थ। है की नाही? तर हांतू ज्ञानशस्त्रे ज्ञान म्हटलं विवेक विवेकाने देहभाव काढका हो देहभाव देहभान हें देहाचे जे आसा ताजे पलीकडे ताजे तल्ल्यान वचून शिवाय आमकां
कले मेळना म्हळ्यार जें जावं का तें मेळना मेळटा तर मस्त मस्त मेळटा आनी तांतू आनी बुड्डून वता ती जशी वाळवंटांत न्ही आमी पळयली म्हाका राजस्थान वचूलेली गूड डॅडी कलकी आशिल्ली बा तें पळोवनशें हांव वचूलेली पांय कले पांय भुसूक मुळाक वता म्हळ्यार वयर चडटले कशी तुमी तशी जाता तशी हें देह भाव देह चाव ह्या भावान कसलें करूं वचून तरके एक नमुन्याचें कले हाता लागना आनी खड्ड्यान थंय पडटा ती त्या खातीर मूळ खंय जर तुमकां खरेंची मुखार वच्चेस आनंद यात्रेंतून तरी कल करका हें तांणी 189व्या श्लोकान सांगलें मही निर्मिली देव तो ओळखावा जया पाहता मोक्ष तत्काळ जीवा तया निर्गुणाला गुणी पहावे परिसंग सोडून सुखे रहावे जय जय रघुवीर समर्थ मंडळी मही म्हळ्यार पृथ्वी ज्या लोकांत आमी राबता ती ताका मृत्यूलोक म्हणटात इत्या म्हळ्यार जन्मायेचें जनन आनी गमन म्हणून ताका जगय म्हणटात जग म्हळ्यार कलें जननम गमनम च येवचें आनी वच्चें मध्येची स्थिती नाना नमुने खेळ करता ती आला आला प्राणी जन्मासी आला झाला झाला वाढला थोर झाला केला केला व्यापही सर्व केला गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला तांत आमी कल करनात सांगात देवा पुजाय करता ती प्रपंच करता ती सगळें जाल्यार एक बीज तांतू मुख्य अधिष्ठान कल्ल्याचें आसता परमेश्वराला आसताच म्हूण सांगूं जायना हांव हें करतस हांव पूज करता हांव अमूक करता हांव तमूक करता ह्या अधिष्ठानाचेर आमी सगळें करता पडटा ती कळ्ळें तर हांगा समर्थ सांगता ती तुमी सगळें करा ती जाल्यार तांतून देवत्व ओळखात न्ही तांतून देवत्व ओळखाती मही निर्मिली देवत्व ओळखावा ही पृथ्वी हें जग जनन गमन अशें हें सगळें जें माल मसाल आसा हो कोण केलो तरी मूळ मायेन केलो मूळ माय म्हळ्यार कोणी जी परब्रह्मांतान आयल्या तिवे मिथ्याची जाल्यार तिका प्रचंड पावर आसत आतां सगळे जशी एक देशाचो राय आसता किंवा पंतप्रधान आसता आनी बाकी सगळी प्रज आसा आमगेली ते पंतप्रधानाक पावर मस्त आसता न्ही तरी ते तोबे एक मनुष्यची तागेले हे लिमिटेशन ताका आसत तोवय जन्म आयला तोवय ताका स्थित्यंतर भोगता आसा आनी तोवय एक दिवस वच आसा कोणें नो बडी इज अमर कोणें ना आनी नो बडी इज इंडिस्पेन्सिबल लता मंगेशकरा नंतर कोण 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 म्हणून हें जालें जाल्यार तिका सुद्दां वचपाचें लागलें आमी वी कूड नॉट इमॅजीन अ म्युजीक वर्ल्ड विदावट लता मंगेशकर जाल्यार तिगल ती वार्स दवर वचुल्या म्हणा तरीके आत्तां तिगले लायव्ह आवाज आयकूनच्या मेळचे ना हें एक आशिल्ले तरके तशीच आवाज अनेक कला म्हळ्यार म्युजीक हें जो थ्रोट आसा तो देवान निर्माण केला हें मही म्हळ्यार पृथ्वी लोक त्या लोकांगल इंद्रिय तांगेल आवाजू तांगेल भाव भावना हें सगळें कोण निर्माण केलें तें देवान निर्माण केलें तें कोण निर्माण केलें ताका वळखा ती न्ही हांगा समर्थ सांगता ती मुख्य परमेश्वराक वळखा ती परमेश्वर म्हळ्यार मूळ माया ती ब्रह्मांडांत आसा आनी तिगल अंश आमगेल देहान बसून आमगेल देह चलयत आसा तर ताक वळखा ती तें ओळखलें की एक पंता आमी म्हळ्यार हें सगळें सार असार विवेकाने पयलेच ताणें सांगलें विदेहीपणे भक्ती मार्गाची जावे आनी ज्ञानशस्त्रे ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें की विवेकांत 2 प्रकार आसत आत्म अनात्म विवेक आनी दुसरें कळ्ळें की सारासार विवेक आत्म अनात्म हें देहान पळोवचें हो जड देह कशें आसा नुस्ते देह असल्या कले करूं शकतवे न्हीद पळयलें देह सुद्दां गाढ न्हिदल्यार ताका कले कळना कले आयकना ताका तो एक प्रलय म्हूण सांगल्या तशी गाढ निद्रेन तशी देहाकय कले कळना आनी
म्हळ्यार आमकां मूळ कसलें आमी ओळखा तर हें सगळें करतलो देव कोण आमगेले भितर जो आत्मा आसा तो हें अनात्म जालें म्हळ्यार जड आनी तें अनात्म कडेन आत्मा आनी आत्मा आनी मूळ माया हें एकच सूक्ष्म आनी स्थूल रूप जाल्यार त्या सगळ्याच्या परे जें परब्रह्म आसा ताका सुद्दां ओळख आसा म्हळ्यार प्रवासू तांतू विलीन जावचे खातीर आसा जाल्यार मूळ माये थंय वचसरी मूळ मायेच्या मुळाल्या वचसरी आमकां थंय प्रवेश ना खरें म्हळ्यार तीच आमकां व्हरची आसा ती आमकां प्रवेश दिवची आसा तो आमगेलो ईश्वर ती आमगेले कल म्हणटा ती फर्स्ट लेडी म्हणटात न्ही तशी ती मूळ माया तशें सांगतना सांगल्या मही निर्मिली देव तो वळखावा तशी ओळखली की एक फक्त आत्म्याच तुमकां ज्ञान जाल्लें कोण केलें मूळ मायेन केलें आनी हें चलयता कोण मूळ मायाची चलयता आनी मूळ मायेने देह निर्माण केलो आनी त्या देह चलोवच्याक आपणाची सूक्ष्म रुपाने प्रत्येक देहांत सन्न दोन ओडंट देहांत थंय वचून बसली सगळ्यांत आनी ते समूह चलयता तें कोण निर्माण केल्लें तें खंयच्यान आयलें परब्रह्मांतान आयलें तर मूळ देव ओळखातली तें सगळें कळलें की आपोआप तुमकां मोक्ष मेळटाची अयो म्हाका मोक्ष जाय आशिल्लो म्हण नळीत बसल्यार कल्लें जावचें करनी जाल्यार सम विचार करात योग्य विचार करात सार असार खंयचे सार म्हळ्यार कसलें जें अविनाशी आसा ताजो नाशाची जायना कसल्याच नाश जायना जें उत्पन्नची जाय न्ही तें नाश कशें जातलें आतां कोणकी म्हळ्यार करोना जिवाणू आनी तें जिवन तशें ना ती ताजो नाश कशें जातलो ताजो नाश करूं जायना आमी तातूंत दूर रावता तितलेंच आमी करूं शकतात तेमी ते वर्सगटलेन चल्ल्या एक आनी एक रूप घेतात आनी चालू आसत ताका भिवून चलना त्या कोरोनान आमकां मस्त गोश्टी शिकयल्यो तशी हे मूळ माया आमकां मस्त गोश्टी तांचे खेळ इतले आसता ती तांथानूच आमकां पार कोर न्हू त्या मूळ मायेच्या मुळाले थंय वच्चें आसा आनी कड्डेरी आमकां तीच लागीं करता आनी तीच आमकां मोक्षाक पावोवची आसा आनी तें केन्ना जावंका जीवमान आसता म्हणसर जावंका जिवंत आसतना जावंका मोन वचर आपण देह आसना कडेन मेळना जें कल करचें आसा तें आत्तां करता आनी ताजे खातीर जें तुमी करता तया निर्गुणा लागीं गुणी पाहावे म्हळ्यार आमकां तो निर्गुण परब्रह्म म्हणटात आमकां खंय ता गुण ना जाल्यार आमकां कळची कशी तें आमकां भास मान सुद्दां जायना कले फील तरी जावंका थंड वातावरण आसा म्हणटात थंडी पडटा म्हण तर शीं खावंका न्हय आमकां स्किनाक ताजें स्पर्श जावंका ते शियाचो पावस आसा म्हळ्यार पावसान वातावरण थंड जावंका न्हय आनी तें थंड जाल्ल्या म्हणून आमकां तो फील येवंका न्ही आमकां कसलें फीलय येना गेलें मड जर आसत तर ताका कसलो फील जायना तें जस्ट जड पावस येवो वत येवो कसलेंय जावो आमगेले हांगा एक कलकी शेजारची कोणकी खंयची बीग लावन वचलेली तर एक कबूतर आमगेले थंय ह्या बाजूने मोन पळयलें तरी तें कितले 2 म्हयने जाले थंय पळया थंय वचूंकय कसलें मार्ग ना आनी शेवटी थंयच म्हळ्यार ताका कसलें पावस आयलो वत आयलें ताका कसल्याची जाणीव ना तशी तें कसलें असार तें आनी नाशवंत सार म्हळ्यार कसलें जें नाशवंत ना अविनाशी आसा तें सार कसलें असार कसलें सगळ्यांनी दिसता हें सगळें उत्पन्न जालें जें दिसता तें आमकां दिसता आमकां म्हळ्यार कोणाक दिसता मगल ह्या दोळ्यांक दिसता हे दोळे कोण तयार केले देह तयार करतना ते तयार जाले तयार कशें जालें कोण केलें तें परमेश्वरान केलें आमी म्हणटात आवसून केलें बापसून केलें वय तें आवस बापसून कोण निर्माण केलें देवान केलें तांकां कोण केलें मूळ मायेन केलें मूळ माय खंयच्यान आयली परब्रह्मांतान आयली म्हळ्यार शेवटी आमकां तें सूत धरून सावित्री कशी एक सुतान स्वर्गा वचूलेली म्हणटात वय की न्ही आमगो तसो सुतान स्वर्गा वच म्हळ्यार आमी वट सावित्री दिवस बायलो त्या वडा झाडां पूज करतात तळेक हाजे दोऱ्याक गुंड घेवन वतात आनी तो बांदून
अशी 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 ताजे सुटलं फिरता ती, कळलं मॅ फिरता ती कल्ल्याक तर ते कले भ्रम जायनाशी चक वसो जायनाशी आमचं मग कळका म्हूण ती बुदवत आशिल्ली तीन सगळें तशी केल्लें कळ्ळें तेमी ती सगळ्यांक तू तिन्ने तो निर्गुण पळयलें म्हणून तिका तो यमूय दिसलो हां तिनं आत्मतत्व पळयलें ती गोत आशिल्लें देह हांगा पडचो पण तें भायर जें पडटा तें आपणा परत हाडचें म्हणून तिणें त्या देहाच मोह सोडलो ताका थंय वृक्षा मुळाकच न्हिदायलें आनी ती त्या यमा मागशी वचूली तिका दिव्य दृश्टी प्राप्त जाली ती दिव्य दृश्टी कशी प्राप्त जाता आमकांय जाता आमकांय जावचें शकता तरी निर्गुणा लागी गुणी पहावे आमी सगळे पळयतात न्ही तांतू एक नमन्यान तकतकी आसता लकलिकी आसता एक नमन्याचें तेज आसता तें कोण केलें वया तें सादा तेज आसना कितले पिक्चर्स काडटा ती कितले हें काडटा ती जाल्यार तांतू प्राण आसना जीव आसना तांतू हां तर एक साद गुलाबा फूल घे ती तें केन्ना फुलता म्हूण सुद्दां खंयची फुलतना आमकां दिसना ती केन्ना फुलतात म्हणून कळना ती जाल्यार त्या फुलच्यान तूं एक नमन्या निरागस जे कोमलत आसता सान्न चार्डागली आनी जे परमळ आसता ती जी गोमटाय आसता जो रंग आसता तो ताजे त्या रंगाचे जें तें जिवंतपण आसता तें जिवंतपण खरें म्हळ्यार तें खरें फूल आसा प्लास्टिका फूल न्हय प्लास्टिका फुलार गुलाब तर मान गुलाब करूं जाता जाल्यार हें तशें न्हय भितर थावन आयिल्लें तें खंय थावन आयलें हाच विचार करता निसर्ग पळोवंका जाल्यार कल करका निर्झराच्या गोड गीती तूच की रे गायिला मग सागराच्या रौद्र लाटी का असागर जिंकला हळुवार घालून फुंकरा कधी पर्ण बाळा हसविले कधी मुसळधारानी तुझ्या रे वृक्ष राजा जोडिले चकोराच्या चिमण चोची चंद्र होऊन बरसला मोर पंखा नाचवाया मेघ होऊन वर्षला बेळुबनीच्या बासुरीने तूच होता धुंदला परिजानकीच्या विरह तापे तूच तोरे स्पुंदला श्याम होऊन कृष्णा द्वापारयुगान श्याम होऊन खोडसाळा गोपीस लाविला लळा कधी भाबडा तो राम माझा एक पत्नी आगळा कोमला त्या कमल पुष्पा तूच ना कुरवाळिले चिखलात जन्मा घातले तरी स्वच्छ कैसे ठेविले चाट झाले हांव चाट जालें पळोवन अरे देवागल म्हळ्यार गुण आण तूं सगळे गुण आण तूं तो निर्गुण कशें काम करता निर्गुणान मुख्य बाकी कल्ले करनी ताणें फक्त मूळ मायेक आपणा शक्ती भायर पडली तिवे आपण जावन पडली ती शक्ती सगळं करता तर त्या गुणी हान तूं आमकां ह्या देहाने ते मायेचें स्वरूप तरी पळोवच्या कळका न्ही निर्गुण पळोवच्याक जायना जाल्यार मायेच मुळालें तें पयलीं वचका जाल्यार आमकां मायेक सोदका आनी माय कशें सगळे संगनमत जाता विरह जाता सगळें हां तूं तीच काम करता न्हय श्रीरामाने हांगा सांगिल्लें ताका पाप वनांत वचका लागलें आनी भरत तागेल्या भेटीक आयलो हां आनी ताका मस्त वायट दिसलें ना तूं घार यो मस्त फाटी लागलो तावळी तान कल सांगलें श्रीरामाने 2 ओंडक्यांची होते सागरात भेट एक लाट तोडी दोघा पुन्हा नाही गाठ क्षणिक तेवी आहे बाळा मेळ माणसांचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष न कुणाचा कडेरी जरा मरण यातून सुटला कोण प्राणी जात दुःखमुक्त जगला कारे कुणी जीवनात
वर्धमान ते चाले मार्ग रे क्षयाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा. जय भरताक सांगले तो श्रीराम आमकां त्यांची सांगतस, समर्थांगल मुखांतान सांगतस, अरे मरण हें ते कोणाक सुटल्या, दुःख मुक्त जगला का रे कुणी जीवनात, वर्धमान ते चाले. वर्धमान म्हळ्यार जे आस प्रेझेंटली हां ते स्थित्यंतर जातच असत आणि खंयची मार्गा वतस तर क्षया मृत्यूची लागी लागी वतस. आमी गंमत म्हळ्यार हे ते क्रिश्चन लोक किंवा कोणी थोडे जाण तांगेले चर्चांत ते थडगी आणि पुजच्या वता ती तावळी थंय मेणबत्ती लायतात आणि बर्थडे वेळार मेणबत्ती लावन ती फुंकता ती निवयता ती. कल्ल्याक कदाचित देवांक उडास करता आसतलो की तू 1 वर्स मृत्यूची लागीं आयली म्हण, वय की न्ही, आनी हें जाता तशी कोण येता ती वतात आमच्या जिवनांत तें सगळें जाता आसता हांथावनूच आमी पार करता. तर हें गूण हांथावनू कल्ल पळोवंक आमी हां की तुक पळोवंक, तुक म्हळ्यार कोणाक, तुक म्हळ्यार कोणाक तरी निर्गुणाक, त्या मूळ मायेक पळोवंक. मूळ माया पळोवन मूळ मायेक जर आमी तिक वश केल्ले, आमगेल आत्म्याक आमी वश केले, आत्मतृप्त जायचे केले, आत्म्यालाचे लक्ष दिले, हे सगळे असार आस. वर्धमान ते चाले मार्ग रे क्षयाचा म्हणा पडे कलेताक उपाय ना. तर आमी कल करू शकता ती की जे अक्षय असत ते पकडका नवे आमी हां तेमी ती फक्त आमी कल करका सार असार पळोवचें आणि सार आस तितलेच त्याची दिशेने मुखार 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 वत रावचें. त्या मूळ मायेक धाग घेवन जशी सावित्री, सत्यवान सावित्रींतून सावित्री ते धाग धरून ती यमा मागशी वचून की तशी आमी तो एक धाग धरका की खंयची सारच आनी ते हातांतल्यान सुट्टू नये म्हणून ते आमगेल्या मना झाडाक घट्टी बांदून दवरका आनी आमी मुखार 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 वचका. आनी वतना सगळें आमकां मेळटलें, कितले प्रसंग येतले, कितले मान मेळटले, कितले अपमान जातले, आमगेले चेडवां आमगेलें कौतूक करतली, आमगेले चेडवां आमगेलो अपमान करतली, केन्ना पयशे दितली केन्ना दिवची ना ती, तुमकां लायट लागता ती म्हूण म्हणटली, आतां तुमी रिटायर जाल्यान ती तुमकां खर्च आपणा खर्च म्हणच्या पावस ती किंवा तामफल्या ना ती तुमफल्या आसत आमकां दिया ती घरा पेंट करचें पयशे दिया ती. रिटायर जालें की कळटा चेडवांक आतां लमसम आयल्या म्हण, ताबडतोब ते म्हणते वायट जाल्या ती म्हणाली हें गेल्या पेंट गेला पेंट करचें आनी कल करचें खर्च उबरता ती खर्चाक तोंड दिता आनी आशिल्ले पयशे खर्चून वतात. तर तशी जागृत रावका वेव्हारांतू जाल्यार हें असार आसा आनी तूं कितलें लक्ष घालचें जाल्यार बसायचा पाठ देऊ नये खंय, तशी आशिल्ले पुरे पयलेच दिवन सोडची ना आमगेले, परंतु येथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे आणि भगवंतागल अधिष्ठाना सांगाती व्यवहाराचे अधिष्ठान खरें म्हळ्यार लक्ष्मीच अधिष्ठान, भगवंतागल म्हळ्यार नारायणाल अधिष्ठान आणि नारायणाल अधिष्ठान केल्यार तो आमकां सुचयता की लक्ष्मीच अधिष्ठान कशें दवरका. त्या लक्ष्मीच अधिष्ठान सुद्दां आमी दवरका आनी व्यवहार करका सगळे गुणांत जे आसा तें पळोवंका जाल्यार तांतू त्या परमेश्वरागल हात पळोवंका. सगळ्यांक परमेश्वराल हात आसता, परमेश्वराल तेज आसता, नाजाल्यार जिवंतपण यानाची. ती एक गोष्ट अशी आसा निर्गुण परमात्मा तो सतत आस, सदैव आस आनी जिवंत आस, तो केन्नाय मरना. सगळे ब्रह्मांड जरी हें जालें नाश जालो तरी ते निर्गुण तशी व्हरता. तेमी ती त्या मूळ माये पळयात आनी मूळ मायेक सांगा ती की कृप कोर न्हू हांव तुका इतलें हांव भक्ती करता, भक्ती ऋण घेतले माझे चरण गाण आयत तुझे, प्रेम व्याज दे हरी
माझा हिशेब लवकर करी. संत तुकाराम सांगताले की म्हाका प्रेम व्याज दी, म्हाका मुद्दल दिवं नाका, तुल्यांनी दवरून घे. त्या मुद्दलाचेरी म्हाका इतलें प्रेम दी की त्या प्रेमा ती मगल अहम भाव कमी जावंका. आणि हगूर 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 म्हाका तुगेल नाव येत बसून आतां प्लवन हांव संवत्सर चालूस त्या तुगेल नाव येत बैसून प्रपंच करतची म्हाका ही एक कल म्हणटात ती खूब इशी कई की प्रपंचा उद्दाक तुगेल नाव येत यानाशी. कशें करयेद हांवें, कशें करयेद तर सगळें करचें जाल्यार गोत्तसून की हें मिथ्या आस, हें एक दिवस वच्चेस. आनी ताजे खातीर एक मोटो आमी दवरचें जाता, दीस टू शॅल पास. आमी सगळीं भोवतेक इंग्लीश शिकिल्लींची आसता ती, मस्त जाणांक कोंकणी पूण येना आसता जाल्यार इंग्लीश आज काल इंडियन भास जाल्या तशी. दीस टू शॅल पास, हेवेय दिवस वतले. हे एक म्हळ्यार आमी मस्त श्रीमंत जाली, मस्त बुदवंत जाली. हां आतां दासबोद अरे वा वा म्हणटा आसा ती, बट दीस टू शॅल पास म्हण की वी आर ऑन द ग्राउंड, वी आर ऑन द ग्राउंड. आणि अगदी डिप्रेशन आयलें तरी त्या वेळार सुद्दां दीस टू शॅल पास. नाण्याची दोन बाजू आसा ती, जशी व्हील काल चक्र म्हणटा ती. चक्र जें आसा तें फिरत आसता. वयर पाडलें तो गशील पाडलें वयर वता, वयर तो येता परत वयर वता, हें चक्र चालूच आसता. त्या वेळार आमी कल पळोवंका, आमगेल सेफ्टी पळोवंका. सेफ्टी म्हळ्यार आमी तांथान खंय एक्सिडेंटल आमगेल हें जावं नये म्हूण तें एक पळोवंका. आनी दुसरें म्हळ्यार हें खंयच्याचेर चलता कालचक्र तें पळोवंका, कालातीत आशिल्ल्याक पळोवंका. म्हळ्यार आमकां कल जाता तया निर्गुणा लागी गुणी पहावे आणि परी संग सोडून सुखे राहावे. सध्या आमी संग कल्ल्याक करतात बीज. आनी समर्थ आनी संत तुकारामागेल अभंग आसा कल म्हळ्यार आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना. लोहाच्या संगे परिसाच्या संगे लोह बिघडला, लोह बिघडला सुवर्णची झाला. सागराच्या संगे नदी बिघडली, नदी बिघडली सागरची झाली. तशी सद्गुरूच्या संगे शिष्य बिघडला, शिष्य बिघडला गुरु रूप झाला. हें सगळं जाता जाल्यार त्या काळांत आनी आतां काळांत सुद्दां जे मायेंत गुरफटल्या ती, देह भावांत गुरफटल्या ती. देह भाव न्ही ही एक न्हीद आसा. आमगेल अवस्था आमी पळयल्यात न्ही, देहाची अवस्था कलकल आसता ती. तरी स्वप्न सुषुप्ती जागृती, न्हीद पडलेल्यांक स्वप्न पडटा. आनी आत्तां आमी जागृतींत आसत म्हणटा ती जाल्यार देह भाव ही देहाची निद्र आसा. आमगेल निद्र आसता, आत्म्यागेल निद्र आसा. देह भाव हांव म्हळ्यार देह, हांव म्हळ्यार देह, इतलोच जो भाव आसता म्हळ्यार निदान चमकता ती. आनी निदान चमकतात कशी थोडे लोक, तशी आमी सगळे आमगेले वेव्हार केले दोळ्याचेर पट्टी बांदून आमी करता आसत. कल्ले कळना, सगळें भ्रम. भ्रम म्हळ्यार फिरचें, भोंवत पडटा ती, एक जाग्यार बैसना ती, सगळें करता ती. जाल्यार सगळें करा ती जाल्यार परिसंग सोडून सुखे राहावे. सगळें एन्जॉय करा ती. गुणांतू गुणरुपी जी दृश्य आसा ताजो आनंद घेयात, पण आसक्ती नाका. एक फूल बागेंत वचून तुमी गुलाबे बागेंत कितलो गोमटी तुम्ही सांगता इतले हड्ड गुलाब जातात. हांगा भवन्स कॉलेजांत थंय गुलाबा बाग आशिल्ली, आतां स्किना मागोत ना हल्ली वचून नाना नमुन्या गुलाब, नाना नमुन्या परमळ. ते आमी हें करता न्हय, आमी कोणें चिठ्ठी लावंका लागून नये फुले तोडू नका म्हणून चिठ्ठी केल्या लावंका. आमी ताजो आस्वाद घेवंका. परमेश्वरा कशी रे तूं केल्ल्या, कितलें तुगेलो तजेलो हे माये, खंय थान हाडलें आकर्शण इतलें, खंय थान हाडलें नक्कीच. तूं इतलें आकर्शक म्हळ्यार तुका जन्मा घालतलो तो कशें आसतलो. तूं खंय थान आयली निर्गुणांत न्हू, त्या निर्गुणाचे गूण कशें हांव पळोवं, ते निर्गुणाक तांत पळोवचें. कलकल बरें दिसता, बरें परमळ आयलें, हें फ्रेग्रन्स खंय थान आयलें.
खंय थान आयलें. अरे फुल्ल चुरगळून ताची पुष्पौषधी करतात आणि ते कितले की रोग बरे करतात, मानसीक रोग सुद्दां बरे करतात. म्युझिक हे 7 सूर जे ओंकारांतल्यान आयले, ओंकारांतल्यान सारे गम पदनी 7 सूर आयले. त्या सुरांत इतले जादू आसा. एकट्याने हांव पळयल्लें अशें नुस्तें रेक्ती घाल्या आनी तो कलकी एक इन्स्ट्रुमेंट घेवन नुस्तें अशी अशी म्युझीक वाजता. ट्वाय 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 आनी ते म्युझीक वाजचे भितर नमुन्याचे डिझायन तयार जातात ते रेतीचे. हात लायना बिलकुल तरी ती तयार जातात. म्हणल्यार कशी जातात आसतली वय की ना. तर हें जें आसा तें गुणांतू म्हळ्यार सगळे सगुणांतू आमी त्या निर्गुणा पळोवंक अशें ताणें सांगचें. निर्गुणा पळयात जाल्यार आसक्ती खंय आसता. आसक्ती आसका, लोभ आसका, मोह आसका, आकर्शण आसका. आनी म्हाका कसलें मेळना मेळयतलींची म्हणलेलो हें एक ईर्ष्य आसका मनांत तूं. हांव मेळयतलींची सगळें कल्ल मेळोवचें तरी त्या निर्गुणाक मेळोवचेंच. म्हाका मूळ मायेच्या हाल्या वच्चेस, मूळ मायेच्या मुळाल्या त्या वच्चेस. हें एक ईर्षा, एक आसक्ती ती एक्क दवरात आनी प्रत्येकडे खंय गेल थंय पळयल की त्या परमेश्वराक पांय पडत. ओहो हो कितलें गमत केलें, कितलें गमत केलें अशें कळ्ळें. तरी संग सोडून म्हळ्यार तांत आसक्ती ना. तें फूल तोडी हांवें अशें मनान सुद्दां येवं कितलें गमटें परमात्म्यागेलें सौंदर्य अशें दिसता वय की न्ही. तर हें परिसंग सोडून संग म्हळ्यार आत्तां आमी संग केल्लें तावळ सांगिल्लें बरी आमी बी घडलो तुमी बी घडाना. तर त्या काळच्या लोकांनी उलट अर्थ घेतलो. ते सांगतात हो तुकाराम पळय आमी बिघडलो तुमी पण बिगडा म्हूण म्हणटात. तुमी बिगडाना, आमी बिगडलो तुमी आतां बिगडा म्हूण तेच सांगिल्लें. हे कोण लोक आशिल्ले जे देहभावांत लोक, देह निद्रेंत, देहभावांत निद्र ती जन्मोजन्मी ती निद्र वचना. कितले म्हळ्यार अक्षरशः आमी म्हणटात मृत्यू नंतर तर वचनाची पण ते नंतर येतले ते हें समासू की प्रलय. प्रलयान सुद्दां ही हो देहभाव आशिल्ली अंतकरण खंय पण निपून बसता ती आनी वाट पळयता ती परत देह मेळका म्हूण. तर आमकां देह मेळ्ळे तावळे आमी ताजो उपयोग करून घेवंक न्हय. तर संग कोणाले करचो. आमी बिगडलो न्ही, आमी बी घडलो. खंय आमी बी म्हणा केलें आमी सुद्दां हें बी म्हत्वाचें आसता. बी खंय तुमी पेरता ती जशी पेरता तशी उगयता. खंय पेरलें तें बी, खंय पेरलें प्रपंचान पेरल्यार प्रपंचान झाड उगयता. नांका कानांत सगळें तेंची गुरमी, हें ताठो, कोणागेल असूया, कोणागेल द्वेश, कोणाचेर कोप, झगडे हेंच उगयता. हाजें झाड प्रचंड उगयता. दुसऱ्याक तुच्छ करचें, हांव म्हळ्यार कोणकी ताजी खोड तरी अशी मजबूत आसता ताका आनी घडोवंकच लागना, ताका परत घडच्याक जायना तें खांडून घाले शिवाय. आनी तें खांडून घालचें इतलें मुळांची ही पाळं गेली कुठं वरी. शोध चालला चालला मुळांची ही पाळं गेली कुठं वरी. आनी तो म्हणटकले की तींच मी आतां तुगल मनान तूं रुजयता. ते देह भाव आशिल्लो आपणा चेडवान मनान सुद्दां तेंच बीज रुजयता जाल्यार भगवंतागेल बीज असल्यार कशें जाता. तागेल देह भावांतान अंगोपांगांतान कशें जाता. एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येड पीक आलं माझ्या अंग बरी. भगवंता बीज असले नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या, फळा फुलांनी वाकल्या हो जागोजागी. सर्वी पाना फुला नाही एक शांततेचा रंग आला उतरून संग माझ्या डोळ्यात. सर्वी फळा फुला नाही एक भक्तीचा सुगंध त्यानं बांधी आलं मज मुळी बंधावीन. वृक्ष असं फोफावला मन मुळीच दिसना, मनाच उन मन जाल्ले. भक्तीचे झाड उगयता तावळी मनाच उन मन जाता, मन नाची जाता. आणि त्या निर्गुणाचे आम्ही निर्गुणाच्या भेटी साठी आलो सगुणा संगीत. ते सगुण भेटी सांगाती आमकां निर्गुणाक सुद्दां ओळखण जाता. भगवंतागेल बीज मनांत रुजयले आनी ते रुजोवंच कशी नामस्मरणाने. तरी तुका म्हणे याच साठी केला होता अट्टाहास की तो शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा. तुकारामान अशें म्हणे
जाल्यार हांव तुकारामच रे, हांव तुकाराम ना, खंय तो तुकाराम आनी हांव सादी मनुश्य देव भावांत आशिल्ली. पण देवा, तुका म्हणे याचसाठी केला होता अट्टाहास की तो शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा. देवा, मी तो नाही तुका, मी तो नाही तुका, त्याची सर ये ना माका नखाची. तरी मीही देवा करी याचसाठी अट्टाहास की तो शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा. दोग जाण उलयतना कोणाक गॉसिप करचें, कोणाक मागशीच उडास काण काण झरयता बसचें नाक्क तें, नाक्क. आमकां मुखार वच्चें हें करून आमी सगळ्यांतू त्या भगवंताचें बीज आमगेर मनान पेरलें. हां, ताक असंख्य कणस लागली, ताजे बीज आनी आयले. एकाच तरू पोटी हें कोटी जन्म घेती सुमने फळे ते ते बीज दुसऱ्यांगेर मनांत रुजयत न्ही. जशी बापूसू आवसू चेडवांक ताजो वारसो दिता ती, हां, ते देह भावाच वारसो दिवचे बदलाक आमी भगवंतागेलो वारसो दिवया. म्हाका मगल आईन दिलो, खरेंची इतलो बरो भक्तीच वारसो मगल पेरंट्सांतल्यान म्हाका मेळ्ळा की कशी तांगेलें, हां, तुमगेलें ऋण कशी चुकोवन देवा म्हण का म्हूण दिसता. तसले नमुन्याचें. तरी त्या खातीर आतां तशी केल्यारी, आसक्ती सोडल्यारी सुखान राबूं जाता. सगळे प्रपंच कोरून सुद्दां सुखान राबूं जाता. मही निर्मिली देव तो ओळखावा, जया पाहता मोक्ष तत्काळ जीवा. तया निर्गुणा लागी गुणी पहावे, परिसंग सोडून सुखे राहावे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. आमगेलाजी 10 दशक आणि 5 समास. हां, पहिले समासान तू मनुष्य कशी निर्माण जालो हें ताणें सांगिल्लें की पंचमहाभूत त्रिगुण धोरण निर्माण जालो. आनी हगूर हगूर डार्विनाच्या प्रमाण सुद्दां गरजे प्रमाणे परमेश्वरान अवतार घेतले. ब्रह्मा हें ते ताणें निर्माण केलें, बरोबर. आनी तांतू थावन शेवटी मनुष्य निर्माण जालो, सृश्टी निर्माण जाली. ती कशी करता ती तर हांगा पुराणांत एक सुंदर कल्पना आयल्या, घुमटी कल्पना आसा. तुमकां गोत्तच ती की विष्णू गेलें मस्तपणे अशी पिक्चर दाखयतात. विष्णू गेलो नाभी कमलान थावन 4 तोंडास ब्रह्मदेव तयार जालो, कळ्ळें, अशें म्हणटात. 4 तोंडाचो म्हळ्यार ताका चौफेर 4 दीस दिवंक दिसतात न्हय. हां, आनी तो विष्णू म्हळ्यार मूळ मायेन तूं जाणीव. आमकां गोत्तस मूळ माय कशी आयली. हां, मूळ माया ही सुद्दां शाश्वत ना, केन्ना पूण ती मिथ्याच आसा. कळ्ळें, मागीर ताका उत्पन्न जालें. ती उत्पन्न खंयच्यान थावन जाली. निर्गुण परब्रह्मांतान ती हगूर भायर पडली आनी सगळी शक्ती घेवन, हां, तांतू प्रचंड मूळ जाणीव आसत. जाणीव म्हळ्यार कसली कोरयेद सगळें जाणती हें कळा. हां, मूळ इंटेलिजन्स त्या जाणीवे शुद्ध स्वरूप त्या मूळ मायेंत आसा. तो विष्णू म्हणटात ताका, महाविष्णू. मूळ माया म्हळ्यार महाविष्णू म्हणटात लोक. त्या मूळ मायेंतल्यान कडे ब्रह्मा विष्णू महेश जाले. जाल्यार पहिले मूळ माया म्हळ्यार महाविष्णू, जाणीवे शुद्ध स्वरूप थंय. हां, आनी कडे नाभी कमलांत जो ब्रह्मदेव तयार जाल्लो म्हळ्यार कळ्ळें की जाणीव आनी नेणीव, कळ्ळें, शुद्ध स्वरूप आशिल्लें. हगूर हगूर उत्पत्ती जायत वचून न्ही तशीच तें आत्तां सुद्दां तशीच आसा न्हय. आमगेल्या ह्या जगांत सुद्दां जनरेशन जाता वता, जनरेशन गॅप अशी म्हणटात. टेन्शन वाडता वता. हां, पेन्शन कमी जाता, टेन्शन वाडता आनी त्या ती आनंद मेळना. आनंद कमी जाता वता, समाधान कमी जाता वता, खंय पूण शबलता येता. शबलता म्हळ्यार कळ्ळें की उणीव. ताका हें म्हणटा ती, कळ्ळें, भांगार आनी आसा न्ही, ताका थोडशें उणीव आसता, कस कमी न्हू अशी. तशी त्या मूळ माये शुद्ध स्वरुपांतल्यान जो ब्रह्मदेव भायर पडलो तो जाणीव आनी नेणीव मिश्रीत आशिल्लो. म्हळ्यार थोडे अज्ञान, थोडे जाणीव. जाल्यार आवसूल पडटांत त्या महाविष्णूगल पडटांत आशिल्ल्या त्या बालकाक तागल महाविष्णू नाळेन थावन जल्म आयिल्लो. ताका जीवन रस मेळटालो जशी. आनी ही कल्पना न्ही हें खरेंच आसा.
सगळे आवसुगल पोट्टांतू चेरडू नाळ एक जोडसुलेलं असता आणि नाळेन थावन त्या चेरडा सगळं जीवन रस ती पुरयता समो मेळटा. जीवन रस मात्र न्ही, जे भाव भावनात्मक ते सुद्दां मेळटा, पुराय जिन्स मेळटा ती आवस बापसुगल हांथावन तो जो जीवन रस आसा तो नाळेन थंय मेळटा. त्या प्रमाणेची ब्रह्मदेवाक की ते सगळं विष्णूल्या थंय मेळ्ळे बेंबीन थंय हां. आणि तशीच आमकां तशी मेळटा. आणि कल्ल्याक दुसरें एक दृश्टिकोन म्हळ्यार आमगेल्यान चक्र आसत न्ही, तशी आमचे लागीं बेंबी लागीं सूर्यचक्र आसता. सूर्यचक्र नाभी लागीं परावाणी थंय पयलें स्फुरण थंय जाता. आणि तें स्फुरण खंय जातकी तें चक्र जर जागृत जाल्लें नामस्मरणान म्हणा कसल्या हाज्यान जर तें नाम परावाणी थंय जर पावलें, तें जर जागृत जालें की मनुष्य अत्यंत सर्जनशील बनता. सर्जनशील म्हळ्यार कळ्ळें, नवीन नवीन कल्पनताक सुचता ती ज्ञानाच्या कलेच्या विज्ञानाच्या जिवनात सगळे क्षेत्रांत खंय खंय तो वावरता की थंय तागेल्या हातांत नवीन नवीन निर्मिती जाता. नवीन नवीन चाली सुचता ती, नवीन नवीन कविता घडता ती, मागणे नवीन नवीन शोध लागतात विज्ञानांतून. ज्ञान विज्ञान सगळ्या. आणि तशीच ऋषी मुनींनी तेंच वापरून सूर्यचक्र जागी कोरून तांणी एस्ट्रल बॉडीन सगळे कडेन फिरून मस्त ज्ञानान भर घाली आमगेल्या. तरी सूर्यचक्र हे शास्त्रज्ञ नंतर धीर वीर जे असता ती तांगेल्या सूर्यचक्र जागृत असताच कळ्ळें. तर असो ब्रह्मदेवागेल अवस्थेन तूं संकल्प आणि ताजी सिद्धी आतां ते सूर्यचक्र जागृत जाल की स्फुरण येता. स्फुरण आयली की कलिपुडी कोरका म्हणलें खेळ येता. ते कशी कोरयेद म्हण परा ते स्फुरण आयली की परा पश्यंती हांत येता. ब्रह्मागल नाभी कमलान थावन विष्णूगल नाभी कमलान थावन ब्रह्म आयलो हां. आणि त्या ब्रह्मदेवागले ते परावाणीन थावन जे उत्पत्ती जाता ती पश्यंतींत येता. ते आमी समज की ना पळयता ती हां. आणि पश्यंती म्हळ्यार पळोवचें, सपश्यंती अपश्यंती सपश्यंती कोण सम पळयत की तो खरें पळयता म्हूण. तर ताजेर कल कोरयेद म्हणून आमी मध्यमांत गुणगुणून पळयतात आनी कडेर वैखरीन भायर काडटात. तर जाल्यार ताका कितकी वेळ लागता परावाणीन थंय वैखरीन ती अशें वेळ लागता. जाल्यार हांगा कलेस ब्रह्मदेवाल तशें न्ही, स्फुरण जाल भितर संकल्प करचे भितरी ताका एकदम सत्य संकल्प तागलो. तर संकल्प आनी ताजी सिद्धी हातूं कालांतर ना, ताबडतोब जाता. तशें त्या ब्रह्मदेवान सत्य संकल्प केलो की हें विश्व निर्माण जावंक आनी विश्व निर्माण जालें. त्यामी ती ब्रह्मदेवाक हिरण्य गर्भ म्हणटा ती, सूत्रात्मा म्हणटा ती, सगळें नांव आसा ताका गीतेन तरी अधिदैव म्हळें. तर विश्व निर्माण करना पडे तागल व्यवहारू कालगतीक अनुसरून चलता. आतां कालगती कशी आसता चक्राकार वय की न्ही, चक्राकार आशिल्ली ती विश्व निर्माण जाल्या. निर्माण जालें म्हळ्यार पळय ताका कालांतरान ताका संवार सुद्दां जावंका. तर विश्व संवाराची कल्पना जी आसा ती कशी जाता की दिवस खर्चून रात्री जाता. तशी ब्रह्मदेवाल दिवसाक आरंभ जालो की विश्व निर्माण जालें. आनी तागेलो दिवस संपून खर्चून रात्री सुरू जाली की विश्वाचोय संवार जाता. जशी तशी रात्री संपून दिवस सुरू जालो की परत विश्व निर्माण जाता. ह्या हातूं जशी पंचमहाभूत जी आसता ती किंवा अशी जर ज्या वेळार जाता संवार त्या वेळार लोकांक कल जाता मागीर सगळ्यांक प्राण वतात न्ही, ते प्राण जीव घेवन खंय पूण निपून बसतात, तांकां देह सोडपाची लागता. आनी परत केन्ना दिवस जाता ब्रह्मदेवालो म्हणून वाट पळयतात. तावळी कोणें एक हें म्हणटात न्ही टिचर पिकनिका वतात, आतां रात्री जाली न्हिद येती म्हूण चेडवां न्हिदकार येतात कडेन उठना पण आतां उठा येती कमान गेटअप म्हणून. तशी सगळ्या जिवांक तो परत उठकार येतले आनी परत सृश्टी निर्माण करता हां.
तशी ह्या कालगणनेक प्रमाणे हां उत्पत्ती स्थिती लय जात असता तर ताका एक कल्प ताका एक दिवस म्हणजे एक कल्प तर 4 अब्ज 32 कोटी वर्षांचे असते ते एक कल्प हां कितले वर्स थाई आम्ही कितले जन्म घेवयद कितले हें करेद जाल्यार आमकां एक विवेक प्रलय म्हणून दिला तो जर केल्लो तर आत्ताच्याच आमकां ह्याची जन्मांत मॅक्झिमम 100 वर्स 4 कोटी वर्स हें करका म्हण निपूण रावका म्हणना आमी त्या निर्गुण परब्रह्मांत विलीन जावच्या शकतात हें समर्थांनी सांगलें भोग आमी सांगलें हां आनी एक म्हत्वाचो सिद्धांत ध्यानान दवरका म्हळ्यार पिंड पिंड म्हळ्यार इंग्लिशान तांणी सांगलें मायक्रोकॉझम आणि ब्रह्मांड म्हळ्यार मॅक्रोकॉझम हाची रचना अगदी समान कळ्ळें न्हय आणि विश्वरचनेचे मनुष्य एक प्रतीक आसा पिंड मनुष्या पिंड आसा न्हय तो इट इज एक्झॅक्ट रिप्लिका ऑफ ब्रह्मांड ब्रह्मांडा रचनेचे तशीच हांगा जे हाका मदेची जशी आमगेलो आत्म बसला आमगेले नाभी लागी म्हणा हांगा ते आत्म मदेंच आसता आनी बाजूक सगळें विश्व निर्माण जाल्या मनुश्या गलान सुले तशी ब्रह्मांडान सुले ती मध्य तो परमेश्वर बसला आनी ताजे भोवती सगळें फिरत आसता सगळें तत्व सगळें दृश्य हें आनी ताकाय हें आसा तरी तांणी सांगलें की हाजी कशी जाता 5 प्रलय सांगले ते कशी जाता ती हाजेर हाजी पंचप्रलय म्हळेलें हो एक समास आसा आमी वाचून पळया समर्थांनी कल सांगल्या म्हणून प्रलय निरूपण श्रीराम ऐका प्रलयाचे लक्षण पिंडी दोन्ही प्रलय जाण एक निद्रा एक मरण देहांत काळ पिंडांतू पिंड म्हळ्यार शरीर प्रलय खंयची जाता ती निद्दल की जे आमकां कले जाणीव ना निद्दल की न्हिदोन गेली ते जे आसा तो एक प्रलय निद्रा आनी दुसरें मरण मृत्यू देहाच मृत्यू देहांत काळ हो एक परत दुसरो देह घेवन येता तशीच ब्रह्मदेव देहधारक तिनी मूर्ती तिवय तीन मूर्ती म्हळ्यार ब्रह्मा विष्णू महेश तांकांय जेव्हा निद्रा जेव्हा संपादिती तो निद्रा प्रलय श्रोती ब्रह्मांडीचा जाणावा देहाच पिंडाच खंयची निद्रा आणि मरण देहांत काळ आणि ब्रह्मांडाच खंयचे तांगच निद्र आसता आणि त्यावे उठायतात तिन्ही मूर्तीस होईल अंत ब्रह्मांडास मांडेल कल्पांत तेव्हा जाणावा नेमस्त ब्रह्मप्रलय झाला श्रीराम तशी कोण कल जाता निद्रा आणि मरण हे पिंडांतू येस ब्रह्मांडांतू येस तशी दोन्ही पिंडी दोन्ही ब्रह्मांडी चारी प्रलय नवखंडी नवखंड वसुंधरा म्हणतात 5वा प्रलय उदंडी जाणी जे विवेकाचा 5चो प्रलय आणि तो महत्वाचो ऐसे हे 5ही प्रलये सांगितले यथान्वये आता हे अनुभवास ये ऐसे करू अनुभवा कशी येता पळया ती निद्रा जेव्हा संचरे तेव्हा जागृती व्यापार सरे सुषुप्ती अथवा स्वप्न भरे अकस्मात आंगी नीद की जांभयो हें ते येता नीद पडकी आयदर स्वप्न पडता नाल्यारी घोडे बेचके सोया म्हण घोडा बेचके सोया म्हण तशी न्हिदता ते कसले कळनाची जाणीव ना जाता तो निद्रा प्रलय या नाव निद्रा प्रलय जागृतीचा हो एक क्षय जागृतीची ना जाता आता ऐका देहांत समये म्हणजे मृत्यू प्रलया वेळार कल जाता देही रोग बळावती अथवा कठीण प्रसंग पडती तेणे पंचप्राण जाती व्यापार सांडुनी श्रीराम तिकडे गेला मन पवनू इकडे राहिली नुसती तनू दुसरा प्रलय अनुमानू असे चिना श्रीराम तिसरा ब्रह्मा निजेला आता तिसरं खंयचो ब्रह्मांडाचो प्रलय कळणे हे मृत्यू प्रलय पिंडाच म्हळ्यार देहाच कशें आसता मन प्राण सगळं वतात कळणे तांणी सांगल्या मृत्यू प्रलय ऐकया ती शरिरांत रोगात जोर जाता देहाचेर व्हड कठीण प्रसंग येता श्वास काडूं जायना श्वास खंय की पयर मुगेली भावच गेली पाप ती तशें जाल्लें म्हळ्यार श्वास काडूं जायना कल करका म्हणून कळना म्हळ्यार इतलें सगळें 1 मिनीट आमी नाक बंद करून दवरल्यार बैसूं जायना तसो कशें जाता आसतलें देहाक मार बसता एके व्हड अपघात जाता आनी तेमीत कल जाता की देहांत राबिलो
आणि तांकां जिवंत दवर जे पंचप्राण आमी सांगले ती ते आपापणाल कार्य उडोवन देह सोडून धांवन वतात आणि प्राण घेवन वतना भायर वतना ते स्वताक बरोबर मनाची जाणीव सुद्दां ही भायर वता. म्हळ्यार मन जे देहा बरोबर तयार जालें की तें मनय नाश जाता आणि नुस्तें मृत शरीर तितलें भरता. ताका मृत्यू प्रलय म्हणटात. हो इतलें प्रत्यक्ष जाता आमी पळयतात. तेमी तिकल कल्पना न्ही जाल्यार ब्रह्मांडाच प्रलय आमी पळय न्ही. तें मस्त वर्सांनी जाता. ताच जेतांनी वर्णन केल्या. तिसरो प्रलय केले ब्रह्मा गेलो निद्रे प्रलय. तिसरा ब्रह्मा निजेला तो हा मृत्यूलोक गोळा झाला अवघा व्यापार खुंटला प्राणी मात्रांचा श्रीराम. तेव्हा प्राणियांचे सूक्ष्मांश म्हळ्यार व्यापार खुंटलो ते अशी चुरगळून दवरतात न्ही पीळ न्हू कलेपुणी मुखारी. आमी मध्य आंबे हळद घालिल्ली खाल्लेली मस्त आशिल्ली. धुवन सान कुडकी केले धुवन सुक्कोवन कडकडी जाली ती डब्यान भरून दवरली. अरे कितलो उपयोग जाता ताजो. तें संजीवन मळवारी ताजी कडेन चिटणेनी करचें आसल्यार रात्री थोडे काळ न्हू उदकान घालून दवरचें. सकाळी बरी परमळी जाता ताजे कडेन चिटणी करची. तशी हांगा त्या प्राण्यांक सूक्ष्म अंश आसत न्ही ते सुक्कून वायोच तेव्हा प्राणियांचे सूक्ष्मांश केन्ना ब्रह्मा न्हीद पडले. प्राणियांचे सूक्ष्मांश वायो चक्री करीती वास कित्येक काळा जाता ब्रह्मयास जागृती घडे. ब्रह्म उठायलो मस्त वेळाने कितकी काळ वचना पण ब्रह्म्या गल हे म्हळ्यार दिवस म्हळ्यार कल्लें बापरे. तांणी मस्त कितकी वर्स लागतात ताका तावळ तो जागृत तो सरी हे पुरे सूक्ष्म अंश तशीच वाट पळयता ती ब्रह्म केन्ना जागी जाता म्हणून. तांकां भूक आसता म्हळ्यार वासनेची भूक आसता मोस्ट ऑफ देम. ना जाल्यार ते परब्रह्मांत एक जाता आशिल्ले जाल्यार वासनेची भूकेन तूं भूक आशिल्ले वेळारी अचानक ब्रह्म न्हिदलो तर ती कल करतली देह सोडपाच लागल तांकां. पण वाट पळयता ती परत केन्ना ब्रह्म जागी जाता म्हण. तेव्हा प्राणियांचे सूक्ष्मांश वायो चक्री करीती वास कित्येक काळ जाता ब्रह्मयास जागृती घडे. पुन्हा मागुती सृष्टी रची विसंचिले जीव मागुती संची उठा 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 येती कोण सगळ्यांक जागयता आणि ताका सत्य संकल्प न्ही परत घे ती परत तांकां देह दिले. सीमा होता आयुष्याची ब्रह्म प्रलय मांडे. तावळी ब्रह्मागल सुद्दां आयुष्याचो सीम जाता तावळ तो ब्रह्मप्रलय तें कशें जाता. इतली सृष्टी ही सृष्टी ब्रह्मांड नाश जावंका म्हळ्यार कल जावंका तुमी सांगा ती कसले जाल तर परत परत नवीन नेमेची येतो मग पावसाळा हे सृष्टीचे तू कौतुक जाण बाळा म्हणटा ती तशी जाल्यार प्रलया वेळार ब्रह्मप्रलया वेळार कल जाता. समर्थान कितलें गोमटें वर्णन केल्या. शतवरुषे मेघ जाती 100 वर्स पावस पडना तेणे प्राणी मृत्यू पावती असंभाव्य तरके क्षिती तरकता म्हळ्यार फुट्टा जमीन अशी फुट्टून माती ढेकळ वयर येता ती असंभाव्य हळहळ ताजे पर्वत जाता ती मर्यादे वेगळी श्रीराम. सूर्य तपे 12 कळी म्हळ्यार भयंकर सूर्य हे पावसूच ना न्ही नुस्तें वत्ता राप इतलें राप की तेणे पृथ्वीची होय होळी. आमकां गोतस 100 डिग्री टेम्परेचराक उद्दा थंय सळसळता तावळी प्राणी तरी मोरून गेले ती पयलेंची की पावसू ना म्हणना पडे. आतां वरली सुकी पृथ्वी मात्र थंय सुद्दां सूर्य तपे 12 कळी तेणे पृथ्वीची होय होळी उज्ज लागलो सगळकडे. अग्नी पावता पाताळी शेष विषनमी ते पृथ्वीची होळी जाली ताजो उज्ज पाताळान थंय वचलो थंय शेष पृथ्वीक दोन राबला म्हणटात न्ही तो सुद्दां विष वचच्या लागलो. आकाशी सूर्याच्या ज्वाळा पाताळी शेष विष वमी गरळा दोही कडून जळता भूगोळा उरी कैची. तर पृथ्वी वर्तल कशी ती जळ न्हू ताजी राख जाली गोब्बर जालो खंय ताजो आणि तो कल जाले सूर्यास खडतरता चढे हल कल्लोळ चहूकडे कोसळती मेरूचे कडे घडघडायमान श्रीराम. अमरावती सत्यलोक वैकुंठ कैलासादिक याही वेगळे नाना लोक भस्मोन जाती. खंचखंची जे लोक तुम्ही म्हणल्यात नाही ते पुराई भस्म जाऊन गेले. पृथ्वी तरी वरनीची पण स्वर्ग लोक हे ते सगळे भस्म झाले. मेरू अवघाची घसरे मेरू पर्वत होड सगळ्यांना म्हणतात ती तो सुद्धा घसरलो आता ऑलरेडी चलला
ते पुरा म्हळ्यार हें म्हणटात न्ही कळ्ळें ग्लोबल वॉर्मिंग वॉर्मिंग म्हणून खंयचे गेल वर्स ते युपीन हांगा गंगेक आनी पूर आयिल्लो सगळे कडेन उदक उदक हे पण पावसूय नासतना 40 डिग्रीज टेम्परेचर खंय म्हळ्यार कळ्ळें नेमूच ना कसलें म्हणून ग्लोबल वॉर्मिंग त्या हांगावन हिमालयार्थावन कड कड भोंवन तो घसरता ती ग्लोबल वॉर्मिंग आमी आनी तें प्रत्यक्ष घडत दिसता आमकां मेरू अवघाची घसरे तेथील महिमाच ओसरे कोण थंय वच्चें यात्रेक वचुलकी पडटा ती लोक तेथील महिमाच ओसरे देव समुदाय वावरे वायो चक्री तेमी देव सुद्दां तांगेले ब्रह्मा विष्णू महेश तांगे लोक सोड न्हू वायू रुपाने वायू चक्रांत वचून निपूण राबले भस्म जालिया धरित्री पर्जन्य पडे शुंडाधारी त्या वेळा पावस आयलो म्हळ्यार उज्ज जालें न्ही उज्ज जावन भस्म जाली धरित्री तसले वेळार पर्जन्य पडे शुंडाधारी म्हळ्यार हस्तेने हड्ड सांडाळीन थंय अशी वतलेली वारी जशी ढग फुटी म्हणटात न्ही तशी आनी मही विरे जळांतरी निमिश्य मात्रे एक क्षणांत तो गोब्बरू त्या उदकांत विरून गेलो म्हळ्यार हें ब्रह्मांडाचो प्रलय वर्णन केलां हांगा पुढे नुस्ते उरेल जळ तयास सोशेल अनळ अनळ म्हळ्यार कळ्ळें उजो त्या जळाक सोशून कोण घेता अनळ म्हळ्यार उज्जो पुढे एकवटती ज्वाळ मर्यादे सगळे कडेन उज्जोच उज्जो बापरे वरा वेळारी गोदीक उज्ज लागिल्ली आनी गच्ची रचल्यारी सगळे मुंबईचे भोवती उज्ज दिसतालो थंय समुद्रीचा वडवानळ शिवनेत्रीचा नेत्रानळ सप्त कंचुकीचा आवरणानळ सूर्य आणि विद्युल्लता आता खंय खंय उज्जा स्थान तेज त्या पुराय ऐसे सर्व ज्वाळ एकवटती तेणे देव देह सोडिती ब्रह्मा विष्णू महेश आपापणा देह सोडून पूर्व रूपे मिळोन जाती प्रभंजनी प्रभंजन म्हळ्यार वायू रूप न्हय ते सगळ्यांक देह ताजे भितर आशिल्ले ते वायू रूपच आसता आत्मा हो वायू रूप आसा मूळ प्रकृती ती वायू रूप आसा हे देव सगळे देव ते देह धरून येतात पण ते मूळ वायू रूप त्या मूळ वायू रूपान तांणी देह दवरले तो तितले घड्यान तूं इतलो उज्ज लागिल्लो आनी तांणी देह सोडून वायू रूपांत वचुले वायू रूपांत सगळे देव वच भितरी तो वारा झडपी वैश्वानरा जीव वांचून घेवन खातीर तो वार अशी सूर जाल्लें वादळ की ताज्याने वन्नी विझेल एकसरा वन्नी म्हळ्यार उज्ज तो न्हिवन गेलो वायो धावे सैरा वैरा परब्रह्मी धूम्र वितुळे आकाशी धूव वर जालो वाऱ्याने उज्ज निवतन आमगो तसं खंय उज्ज लागल्यार कशें जाता भयंकर हाजे धुम्राचे लॉट काळे धूम्र वितुळे आकाशी तैसे होईल समीरासी तो इतलो वारो जाल्यार आकाश इतलो व्हड ते वार ताजे मुखार इतलो थोडो त्या आकाशांत विरून गेलो तो वारो बहुता मध्ये थोडी आसी नाश बोलिला दर्यामध्ये खसखस खसखस घाली तस तो वारो त्या आकाशाच्यान तूं फिरच्या लागले न्ही केन्ना ताजो नाश जालो म्हणून कळ्ळी आनी वायू सुद्दां आकाशांत वितळून गेलो अशी एक पंचमहाभूत दुसऱ्यांत विलीन जायत गेले जहाजांत सूर कशें जालेले हां तरी आकाश पृथ्वी तेज आकाश वायू हे सगळें त्याच क्रमाने ते पृथ्वी जाली वायू जालो तेज आप आनी पृथ्वी हे पयलें आकाश तशें त्या आकाशांत विरून गेले कड्डेरी धूम्र वितुळे आकाशी तैसे होईल समीरासी बहुतामध्ये थोडी आसी नाश बोलिला श्रीराम वायो वितुळताच जाण सूक्ष्म भूते आणि त्रिगुण ईश्वर सांडी अधिष्ठान निर्विकल्पी आता ईश्वर म्हळ्यार मूळ मायेन कल केलें तिगल अधिष्ठानच केलें आनी ती वचून परत परब्रह्मांत एक जाली परब्रह्मांत एक जाली म्हळ्यार की कळ्ळें तेथे जाणीव राहिली आणि जगत ज्योती निमाली जगत ज्योती एक जायना पळय फक्त जाणीव म्हळ्यार कळ्ळें परब्रह्म मात्र जिवंत परिब्रह्म जशी आशिल्ली तशी निर्गुण परब्रह्म तांतू जाणीव मूळ आसची ते एकच चीज अशी आसा कायम जिवंत ते केन्नाय मरना तर ब्रह्मांडाचो नाश जालो तर त्या परब्रह्म तशीच राबले
तेथे जाणीव राहिली आणि जगज्योती निमाली. जगज्योती म्हणजे मूळ माया ईश्वर. ईश्वरांसुद्धा अधिष्ठान आपणाला काढणू तो निर्विकल्पांतू एक झालं. शुद्ध सारांश उरली स्वरूपस्थिती. स्वरूपस्थिती मात्र वरली. जितुकी काही नामाभिधाने तये प्रकृतीचे गुणे. प्रकृती नसता बोलणे कैसे बोलावे. आता प्रकृती वरणी त्या निर्गुण परब्रह्मा कल म्हणून नाव दवरची अशी समर्थ म्हणतात. प्रकृती असता विवेक कीजे त्यास विवेक प्रलय बोलिजे. ऐसे पाचही प्रलय वोजे तुझ निरोपिले श्रीराम. आता हांगा नुसते विवेक प्रलय बोलिजे म्हणल्या जाल्यार ते पांचवे प्रलय अजुनी वर्णन करनिताने त्या मुखावेल्या आणतू. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे पंच प्रलय निरूपण नाम समास पंचम. म्हळ्यार दोन पिंडाचे प्रलय निद्रा आणि मरण. तशी ब्रह्मांडात सुद्धा हां ब्रह्मागल नीद आणि पण सृष्टी उत्पन्न केली की तो न्हिदलो आणि तो जन जागृत जाता. तावळी परत दिवस रात्री तागल ब्रह्मागली मस्त वर्सांची जाल्यार अशें त्या कल्पांती अशें जाता की सगळ्यांकय कल्पांत जाता. तांगल सुद्दां मृत्यू जाता. तावळी तें वर्णन केल्या. कितले वर्सान वर्स पावस पडनासतना उज्जो हें तें भुमीच भस्म जालें. कडे तें उदकांत विरलें. तें उदकाक अग्नी जावन तें शोशून घेतलें पुऱ्या उदकाक. कडे तो अग्नी जोर वार सुटलो. वाऱ्यान तें हाक धांवडावन जालें. उज्जो निवयलो. तो भयंकर लॉट तयार जालें. हां आनी तें तयार जालें आनी कडेरी कल जालें तें मूळ माया. मूळ मायेंत म्हळ्यार आकाश तत्वान ते विरून गेले. तावळी मूळ मायेने आपणाला अधिष्ठान सोडलें. आतां थांग राबू जायना म्हणून ते पुरे देव परत वायू स्वरूप जाले आणि मूळ मायेंत वचून बसले. आणि मूळ माया परत मूळ ब्रह्मांत वचुली आणि निर्गुण परब्रह्मांत वचुली आपणाला मूळ जागेचेर. हां तशी हे ब्रह्मप्रलय सांगलो. आतां विवेक प्रलय म्हळ्यार कसलें ताका नुस्तें आमी थोडे इनिशियल विवेचन करुया. एक 2 मिनट. ताका नांव आसा समास 6वा ब्रह्मनिरूपण. ब्रह्म म्हळ्यार कसलें विवेक प्रलय म्हळ्यार कसलें तर विवेकाने आम्मीच करचो प्रलय. हो प्रलय आम्ही करका तें आपोआप जाता. तो परमेश्वर करता. हें तशें विवेक प्रलय मनुष्यान करका. मनुष्यागल भितर आत्मा आसा आनी त्या आत्म्याक इतलें हें आसा कल म्हणटा ती जाणीव इतली प्रचंड आसा की करूं जाता पण तें करका. तर मागशी समासान तूं तें सांगता ती विवेक प्रलय सविस्तर सांगू जायनी. त्यामी ती ह्या समासान तो समकोन सांगचो प्रयत्न करता पण आतां मनुष्यागल अज्ञान ना करचें हें विवेकाचें प्रधान कार्य. विवेक म्हळ्यार कसलें तर योग्य विचार. शेवटी विचार हें मनाचें काम आसा. विचार मनाचें काम आसा. मनांत विचार येता कसलें घडलें की विचार उमटता ती ताजी स्फूर्ती जाता अशें करका तशें करका ताजी एक्शन घेता ती आनी तें स्टोर खंय जाता ती ब्रेनान जाता तामगेल्या. त्या ब्रेनांतल्यान ब्रेन तांगेलो फायल ब्रेन इज अ कॉम्प्युटर आनी कॉम्प्युटर ऑपरेटर कोण मायंड. आनी थंय निर्णय कोण घेता बुद्धी घेता आमगेली कल करचें ना म्हूण. तर हे सगळ्याची मदत घेवन विवेक प्रलय आमी करका. तर तांणी सांगल्या विवेक म्हळ्यार योग्य आमी करचो हो प्रलय. आनी एक असं भ्रम म्हळ्यार भ्रम निरूपण. भ्रम म्हळ्यार अज्ञान प्रलय. अज्ञान म्हळ्यार भ्रम. आतां भ्रमांतू ते सांगता ती विवेक प्रलय म्हळ्यार हां मनुष्याक अज्ञान ना करचें हें विवेकाचें प्रधान कार्य. अज्ञानांतून विपरीत कल्पन निर्माण जातात. आमी गोतना न्ही मस्त पण गोतना जाल्यार आमी कले कल्पन करतात. आमी कल्पन सुद्दां येना कशी म्हण जाल्यार कलेपणी विचार करतात. तशी आतां विमानान कोण प्रवासूच करनी तांकां आयडियाचें ना. तांकां एक नमुन्या फोबी आसता भंय आसता. कळ्ळें अज्ञान न्ही. अयो कोसळ्ळे री कशें तें वयर वतलें कडेन आमी पडले री कसलें जायना. पण जेन्ना ते प्रवास करतात तेवळ तांकां कळटा. जाल्यार तो सरी अज्ञान विपरीत कल्पना करच्यो. आनी मानवी जिवनांत हे विपरीत कल्पना जे अंमल गाजयतात न्ही तांकां आमी भ्रम म्हणटात. तो विवेक प्रलय करचो म्हळ्यार हें अज्ञान ना करचें. तें ज्ञानाची जोड दिवची ताका समज. अज्ञान प्रलय म्हणून ह्या समासांतू मुख्य कलकल भ्रम आसूं शकता ती हाचें वर्णन म्हळ्यार खंयच्या भ्रमांचो आमकां नाश करका ज्ञान दिवन
ताचे खातीर पयलीं कल न्हू म्हळ्यार ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें हें कळका न्हू म्हणून तरी समर्थ सांगता ती ब्रह्मांड प्रलय केन्ना जावंचो आसता तेन्ना जावो तें आमी पळोवनचें आमी आसना जाल्यार मृत्यू प्रलय जावचे पयलें आमगे मृत्यू प्रलय जावचे पयलें आमी देह दवरचे पयलें निद्रा प्रलय नित्य जाता नित्य आमी सकाळ उठयतात जाल्यार मृत्यू प्रलय जावचे पयलें प्रत्येकाने विवेक प्रलय करपाची अशी संत आग्रह करता आसत आमकां आनी तातूंत एक संत म्हळ्यार श्री समर्थ रामदास स्वामी तांणी ताजे खातीर हें बरयल्या विवेक प्रलय कोणाक की साध्य जाता त्या पुरुषाक श्री समर्थ महापुरुष म्हणटात तो खरो ज्ञानी मौज अशी त्या सांगता ती की मानवी जिवनात तूं ज्ञान उत्तमची समज का हां ज्ञान उत्तम समज का न्हय तरी समज का म्हळ्यार कल्लें ज्ञानाने सगळं कळका म्हळ्यार कशी कळका की वस्तू जशी आस तशीच आमकां अनुभव येवंका वय की न्ही जाल्यार जे अज्ञानी असतात न्ही तांकां 2 दिशांनी अज्ञान हें करतात म्हळ्यार एक दिसनाची एक जण कुर्ड आसता आनी उदाहरण म्हूण सांगता एक कुर्ड आसता दुसरो काणस आसता काणचो ताका दृश्टी आसत जाल्यार तो कहीं पे नजर कहीं पे निशाना विपरीत ज्ञान ताका आनी कुर्ड आसता अज्ञानी ताका कले दिसनाची दिसनातिल्याकपणी कोणें ज्ञान करून दिवच्या जाता दृश्टी दिवच्या जाता जाल्यार जो काणस आसा हांग पळयल्यार ताका थंयची दिसता कसलेपणी दिसता विंगड आनी ते जास्ती घातक ते सांगतात पयलो परिणामपणी विशेष घातक ना जाल्यार दुसरो विपरीत ज्ञान म्हणटात ताका भ्रम म्हणटात तर भ्रम हो ब्रह्म धातू पासून जाला संस्कृत शब्द तो ब्रह्म म्हळ्यार कळ्ळें भ्रमती म्हळ्यार फिरचें भटकचें गोल गोल फिरचें गोंधळ घालचो कलेपणी चुक्क करता पळोवचें हां फिरतना हांगा ते पळयलें तो पळयनासतना वचुलें पडलं खंय पण खड्ड्यांतून अशी हां किंवा घाणींत पांय पडलो मोहांत पडचें म्हळ्यार घाणींत पांय पडचोच नाक जाल्यार चुकी करच्यो भलत्या मार्गान वचचें रस्तो गोतना कोणाक विचारचें ना म्हळ्यार देहभाव न्हय देहभाव आशिल्ल्यांक हें भ्रम जातात म्हाका सगळें कळटा तेमी हांव कल विचारची गरज ना म्हूण विचारचें ना आनी खंय पण भोंवत पडचें इंद्रिय मन बुद्धी आपणा अहंता आनी कल्पना हाजेरी तांगेल मोहाच पटल म्हळ्यार म्हाका सगळें कळटा म्हूण कळ्ळें ते व्यापार चलतात तेन्ना नाना प्रकारचे भ्रम निर्माण जातात हांव देहच आस हांव देह ह्या फट्टी समजुतीचे मिती मनुष्य फसता आनी जे खरें ना तें खरें दोन चलता मगल देह हो खरें ना हो नाश जावचो आस मिथ्या आस जाल्यार तो आस आनी तो हांव अमर आस इतले लोक मरतना दिसता ती जाल्यार हागल भ्रम केलो की हांव मात्र अमर अशें केन्ना जाता तुवें हो एक भ्रम आनी तेमी हो एक भ्रम गेल्लो की आमकां सगळे भ्रम ना जातात कल मे ह्या भ्रमा मिती हो हांव देह आस म्हणटलो सगळ्यांक तेंच बाळकड उपाजयता दुसरी तागल निर्मिती जी आसा मनुश्य तो जन्मा घालता तो मगल चेडवा मगल नात्र सगळ्यांक तेंची तूं म्हळ्यार हो तूं म्हळ्यार तो अशी करा ती तशी करा ती होड मनुश्य जाय ती हें जाय ती तें जाय ती कोण कळ्ळें तेमी ती तसले ते चूक विशय तरी आमी म्हणटात न्ही भ्रम कशें जाता आंधळी कोशिंबीर म्हणून आमी एक गेम खेळटाली कशी गो तसलें की दोळ्यार पट्टी बांदताली घट्टी आनी मस्त जाण आसतालीं आनी त्या कोणाक दोळ्याचेर पट्टी बांदल्या की ताका भ्रम जावंका म्हणून ताका गोल 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 फिरयताली हांगा थंय फिरयताली नाचयताली हें करताली आनी कडेन हे म्हूण सोंड दिताली आनी तान्नें कोणाक कोणी पकडले आजू बाजूचे लोक ताका मुद्दाम टाळ घालताले ए हांव हांगा आसा म्हणटाले तर आवाजा दृश्टीन तान्नें वच्चें कुर्ड तो ताका कसलें दिसनाचें तशें वच्चें अशें करून गर फिरून ताका मात तिगोवचें लागतालें गोंधळू असल्या वेळार जो लक्ष वेधी आस तो जिंकता आतां तो खेळ आस म्हणून यू आर नॉट सपोज टू टेक आउट द पट्टी जाल्यार हांन तूं प्रत्यक्ष हांन तूं उत्तम हें उपाय केलो दोळ्या वयली पट्टी काडची मोहाचें पटल काण सोडचें आनी म्हळें जाता न्हय तशी तरी हांगा तुमगो तसो माहीम आनी बँड्रा मद्दे ते धारावी म्हूण आसा ते झोपडपट्टी म्हळ्यार कितली किलोमिटर आसा ती म्हाका दिसता तर थंय एखादं म्हळ्यार बँकान थंय लोन बीन घेतात की ना आनी भरना ती आनी तांकां रिकवरी खातीर वचुल्यार दे सी टू इट
की तांगेल कृपेशिवाय यू कॅनॉट कम आउट ऑफ दॅट लोकॅलिटी. तागल कल जात म्हणून कोणाकय कळना. म्हळ्यार तांकां जर भोवची फोर्स केलो, पयस बराती दम मारलो, कले केलो, दे सी टू इट, तुम्ही भायर पडना ती. तांगेलीच मदत घेवंक लागता. ताका चकवो म्हणटात, चकवा. भायर पडना ती. तसले नमुन्याचे चकवे हे असतात. फिन 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 शेवटी आमी आसत थंयची जन्म ही न्हीद देहभावाची करचनाची. हां, तसले हे भ्रम. जाल्यार आनी तेमीत कल जाता हांवाची देह म्हळ्यार समजुती मिती. जे खर ना ते तो खर धन चलता. मगल चेडवां मगल न्हय ती. दे आर बॉर्न टू मी, थ्रू मी, नॉट टू मी. हां, बॉर्न टू मी. आता जे चांगले नाही ते चांगले समजतो. जे योग्य नाही ते योग्य समजून करू नये ते करतो. जे आपले नाही ते आपले मानतो. जे सुखाचे नाही ते सुखाचे समजून त्याच्याच नादी लागतो. कळले? असले जे आसती तांणी सांगल्या प्रपंचांत असले घुटमळत राबतले, स्वताक हुशार पंडित समजतले आणि भलत्याच मार्गान वतले जे मूर्ख लोक तांणी कुरड्याने एक कुरड्यान दुसरी कुरड्या मागशी वचची न्ही, तशी सगळेच चुकीच मार्गान वत असत. आणि तेमी ती विवेक प्रलय कशी करचो, हां, ते देहबुद्धी निर्माण केलेले हे नाना भ्रम असत. ते विवेकान कशी ना करचे हे शिकोवचे खातीर म्हाका दिसता श्री समर्थांनी हो फुल्ल दासबोध बरयला तांचे खातीर, की विवेक प्रलय कशें करचो हे शिकोवचे खातीर. तांकां आत्तां फक्त भ्रम म्हळ्यार कल नमुन्याक भ्रम आसता ती. हाजें वर्णन तांणी ह्या समासान दिल्ल्या. हांगा आमी राबया कडेन मुखालपंत हाजें वाचन हातून सूर करया समाज साहवा. हांगा आमी राबया आनी तो विवेक प्रलय करची बुद्धी दी देवा म्हणलें समर्थांनी देह दवरतना रामरायाल मुखार बैसून हें पसाय दान मागलें आमचे खातीर, आमच्यासल्यां खातीर. देवा, हांवें इतले सगळे प्रयत्न केले जाल्यार अजुनूय खितपत पडल्यात रे लोक, तांकां भायर काडिना. कल्याण करी रामराया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी रामराया. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी, तुझा तूची सावरी दयाळा. कल्याण करी, कल्याण करी रामराया, कल्याण करी. आता ह्याच आम्ही सुद्धा तीच प्रार्थना करूया, कल्याण करी रामराया. आम्ही कल्ले कळना कोठे जावे काय करावे, कल्ले कळना, तूच आमकां सांबाळी. आणि हे कीर्तन पुष्प, हे विवेचन पुष्प आम्ही त्या श्री समर्थ रामरूपी श्री समर्थांच्या चरणाचेर दवरया आणि म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका. अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओ